नमस्कार सगळ्यांक। आज आम्ही तामोशे आमच्या गवंडी वाड्याचेर आमच्या प्रवीण भाई आल्लेकरांचें स्वागत करता। आणि आयचो हो आमचो हो रस्तो जो आसलो खूब वर्सांचो लॉंग पेंडींग डिमांड आसलो। पयलीं रस्तो जाल्लो खूब वर्सां पयलीं जाल्लो आणि आता त्याच्या उपरांत त्याचे रिपेरिंग जावंक जाय आसलें, मेंटेनन्स जावंक जाय आसलें, परत एक फावट तो रिइन्स्टेट करपाक जाय आसलें। तें काम खूब वर्सां पेंडींग आसलें आणि आयज ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आमचे आमदार येयल्ले आसात। त्यांच्या हातीन आयज हांगासर फावंडेशन जाता। आमचे उपसरपंच आसात, पंच आसात, सगळे नागरीक आसात, ह्या वाड्या वयले लोक आसात आणि सगळे आमचे कार्यकर्ते आसात। त्यांच्या सगळ्यांचे हांव देव बरें करूच म्हणटा, कारण तांच्या सगळ्यांचो आशिर्वाद आसा म्हणूनच हें काम आयज फुडें वयता। आणि ताका लागून आमदारानूय ती दखल घेतली। आमचो आबा गवंडी आसतलो, मुकून आसतलो, हांच्यांनी इनिशिएटीव खूब फावटी येवन ते उगडास करताले की हो रस्तो आमचो एक इम्पॉर्टंट आसा आणि तो कशे तरेन कशें एकदां एक जावनी म्हणून। आणि आमी हीच मागणी आमी आमच्या आमदारा कडेन केली आणि तांच्यांनी त्याची दखल घेतली आणि इमिजिएटली उतर दिलें की आमी जाता तितले बेगीन तो काम चालू करया आणि ह्याच विकान आमी काम चालू करया म्हणून तांच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें। आणि त्या प्रमाणे आयज आपल्या उतराक त्यांनी मान दिवन आपल्या उतराचे उतर राखून हांगासर आयज हें फावंडेशन जाता म्हणून खूब बरें दिसता। आमच्या पुराय पंचायतीच्या वतीन हांव तांकां खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा, कारण सदोदीत तेंचो आशिर्वाद म्हणटा तो आमकां आसता। तेंच्या कामाक कसलेंय काम जर आमी तेंच्या फुड्यान घेवन गेले जाल्यार कामाच्या बाबतीन तरी ते केन्नाच राजकारण करिनात किंवा वेगळे तरेन विचार करिनात। काम कसलें आसलें जाल्यार करया, लोकां खातीर कितें आसा तें जावपाक जाय हेच तेंचे विचार आसता आणि ताका लागून आमी तांकां एप्रिशिएट करता। ह्याच विचारान तांच्यांनी फुडें वयचें आणि त्या निमित्तान हांव लोकांकूय सांगूंक सोदता की तुमी तो विचार करचो, तुमी तांकां त्याच प्रमाणे साथ दिवपाची गरज आसा। असो मनीस जेन्ना आसता आनी जो इनिशिएटीव घेवन बारीक बारीक लोकां खातीर बारीक बारीक ही कामां जी आसता इम्पॉर्टंट डेली हांगासर खूब त्रास जातालो लोकांक। म्हणजे अक्षरशः भुरगीं बाबडी वयता आसतले किंवा जाणटो वयता आसतले, कितलेशेच जाण पडटाले, स्लीप जाताले, टू व्हिलरी स्लीप जाताले। इतली परिस्थिती वायट जाल्ली। आमचो प्रसाद ताचेर सदांच आवाज उठयतालो। सो इतली परिस्थिती वायट आसतना आयज त्या रस्त्याचें काम जावप हें खूब म्हत्वाचें आसलें आणि ताका लागून तांकां परत खूब देव बरें करूं म्हणटा। आमची जेई आसा PWD, आमचे एई आसतले किंवा ते स्टाफ आसतलो तांकांय बी हांव धन्यवाद म्हणटा। आणि खास करून तुमी सगळ्या हांगासर मिडिया आमच्या मदीं आयच्या ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावल्यात तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा। धन्यवाद। नमस्कार। आयज हांगा हे रस्त्याची दुरुस्ती जाता तामोशे गांवांत आणि ताच्या खातीर आयज इनॉग्रेशन जाता तेजें। खूब बरें दिसता की खुबश्या दिसांची लोकांची ही मागणी आशिल्ली आणि आयज ही मागणी ही पूर्ण जाता आणि ताचे खातीर आमच्या प्रवीण भाईन बरें फुडाकार घेतलेलो आसा आणि एफर्ट्स घेतलेले आसा। त्याच बरोबर पंचायतचे वांगडी आसात, सगळे सदस्य आसात पंचायतीचे, तांणी बऱ्यापैकी हांगा इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आणि डेवलपमेंटची काम आतां सुरू जाल्ली आसा, स्पीड धरलेली आसा। हालीं तुमी पळयलां की हांगा ब्युटिफिकेशन जाल्लें आसा तरमासान पुलाचें। त्याच बरोबर आनी एक पूल बांदतात हांसापूर चांदेल। अशी व्हडली व्हडली कामां आतां सुरू जातली आणि स्पीड घेतली। हांव आमच्या आमदाराक शुभेच्छा दिता ताणें हें काम केल्या बद्दल धन्यवाद दिता। ZP, डेप्युटी सरपंच, बाकीचे पंच, पत्रकार हांगा जमले सगळ्यां पयलीं हांव तेंचें स्वागत करता। आनी आमच्या हे कामाक आमच्या MLAन बरो सपोर्ट दिला। खूब वर्सांची लोकांची मागणी आसली की आयज फावंडेशन घालून सुरवात केल्या, तेच्या बद्दल हांव MLAचे, सरपंच, पंच यांचे सगळ्यांचे आभार मानता। हे जमले लोकांचे सगळ्यांचे आभार मानता, पत्रकारांचे सगळ्यांचे आभार मानून हांव म्हाजे 2 उतरां सोंपतां। आयज हांव तामोशा गांवांत आसा। आयज आमच्या वांगडा आमचो ZP राघोबा कांबळे, तशेंच उग्या मोपा गांवचो सरपंच सुबोध महाले, तशेंच डेप्युटी सरपंच आनी सगळे मेंबर्स, आनी तशेंच म्हजे गांवचे भाव आनी भयणानो, आनी तशेंच म्हजे पत्रकार जे आयज तामोशा गांवांत खऱ्यांनीच म्हाका दिसता पळोवंक गेल्यार हांगासर म्हाका दिसता खडीच दिसता। खूब वर्सां जालीं, म्हाका दिसता 35-40 वर्सां जालीं हांगासर कोणूय लक्षच दिवंक नासलें। तेका लागून ज्या टायमार हांव येयल्लो त्या टायमार हांवें खऱ्यांनीच हांगासर पळोवन गेल्लो। हांव त्या टायमार तांकां प्रॉमीस केल्लें जे तुमचो कितें रस्तो आहा तो हांगासर ना म्हटल्यार 15 घरां आसा हांगासर, फॅमिलीज रावता हांगा, जाल्यार तांकां खऱ्यांनीच गरजेचो आसलो रोड। तेका लागून एज फास्ट हो रोड आयज हांगासर फावंडेशन स्टोन केल्लो आसा। आनी अशीच म्हजी कामां आसतली जे आयज आमच्या उग्या मोपा गांवचो सरपंचूय बरें काम करता। जे लोकांक खऱ्यांनीच गरज कितें आहा ती पयलीं फेडपाक आमी सदांच फुडें आसता। तेका लागून आयज जें काम केल्लें आसा ती लोकांची गरज भागोवपाक ती केल्ली आसा। जे आयज अशीच म्हजी कामां आसतली जे लोकांक खंयसर गरज आहा थंयसर पयलीं कामां करून हांव दितलो।
आणि जी आयज आमच्या पेडण्यान खुबशीं कामां आतां चालू जाल्लीं आसा. हॉट मिक्स चालू जाल्ले आसा, तशेंच 2 ब्रीज चालू जाल्ले आसा, तशेंच आनी एकूय ब्रीज चालू जावपाचो आहा आमच्या परसवाड्यार. अशीच कामां आसतलीं आनी सरकारूय बऱ्यान बरो सपोर्ट दिता. जे आयज आमचो डायनॅमीक CM हो खूब बरो सपोर्ट दिता, जे पेडण्यान खूब डिवॅलप जावपाक लागून. जे आयज पेडण्या सारके गांवांत खूब बरें डिवॅलप जाता. जे आयज आमच्या बऱ्यान बरे प्रोजेक्टूय आमकां दिल्ले आसा, जे एअरपोर्ट, आयुश हॉस्पिटल आनी आनीकूय आमचे प्रोजेक्ट हेच्या फुडेंय जातले. पूण हेच्या फुडें जे प्रोजेक्ट जातले ते लोकांच्या फायद्याक लागून जातले अशें म्हाका हांव अशें करून दाखयतलो. जे आयज हेच्या पयलीं जो एग्रीमेंट खंयच्याच प्रोजेक्टा कडेन जावंक ना, तर हेच्या फुडें जे कसलेय प्रोजेक्ट व्हडले येयले जाल्यार तेंच्या कडेन लोकांक कितें बेनिफीट आहा पळय तो एग्रीमेंट जातलो आनी ते हांव करून दाखयतलो. इतलेंच सांगतात म्हाजी 2 उतरां हांगा सोंपयता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.